केंद्र सरकारान कामगार, शेतकार आनी हेर सामान्य मनशां विरोधांत चलयल्ल्या धोरणां विरोधांत देशांत बंद जाहीर केल्लो. ताका गोंयांतल्या कांय संघटनांनी तेंको जाहीर केल्लो. त्या प्रमाण गोंयांत एका दिसाचो बंद पाळपाचो जाहीर केल्ले. खाजगी बसी, कामगार संघटना, कांय टॅक्सी संघटनांनी देशांत जाहीर केल्ल्या बंदान वांटेकार जावन गोंयांत बंद पाळ्ळो. गोंय सरकारान गोंयांतलो बंद मोडपा खातीर येस्मा लायिल्लो. तशेंच शैक्षणीक संस्था, सरकारी कार्यालयां, कांय खाजगी आस्थापनां, ल्हान दुकान चालूच दवरपा खातीर पुलीस संरक्षण दिल्लें. गोंयांत ह्या बंदाक फावो तसो लोकांचो तेंको मेळ्ळो ना. गोंय सरकारान मात शैक्षणीक संस्था, सरकारी कार्यालयां, कदंबाच्यो गाडयो चालूच दवरून बंद मोडपाच्या प्रयत्नाक यश मेळयलें. बस स्टँडाचेर पुलीस संरक्षण दिवन कदंबाच्या गाडयांनी प्रवाशांची येरादारी केली. खाजगी बसी आनी खाजगी टॅक्सी गाडयेकारांनी बंदाक तेंको दिल्ल्यान बस स्टँडाचेर बशींची संख्या कमी दिसताली. दिवाडेची फेरी बोट बंद दवरिल्ल्यान दिवचलच्यान पणजे येवपी प्रवाशांक खूब त्रास जालो. जे ह्या संपान सहभागी जाल्यात आनी ज्या लोकांनी गोंयकारांनी ह्या गोंयकारांच्या प्रश्नाचेर ह्या संपाक तेंको दिलो, आमी गोवा कन्वेन्शन ऑफ वर्कर्स आनी सगळे साबार संघटना गोंयकारांक हात जोडून आनी नम्रतायेन नमस्कार करता आनी तांकां काळजांतल्यान अत्रेकता आनी सांगता की देव बरें करूं. कित्याक हे प्रश्न जे आसा हे सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न, बारीक बारीक धंदो करपी, शॉपार काम करपी शॉपवाल्यांचे प्रश्न, बाजारकारांचे प्रश्न. कित्याक GSTन ह्या शॉपवाल्यांचो, ह्या बाजारकारांचो फाटीकणो मोडलेलो आसा. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीन आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. टॅक्सीवाल्यांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी हो जो संघर्श आसा हो टॅक्सीचो धंदो सांबाळपा खातीर आसा. मोटर जे ट्रान्सपोर्टाच्या इंडस्ट्रीन जे लोक आसा तेंचो धंदो सांबाळपा खातीर आसा. कामगारांचें रक्षण करपा खातीर आसा. लोक जे दिसपट्टे सॅलरीड आसात, दिसपट्टो ग्रास जोडटात, तेंचे रक्षणा खातीर हो संप आसा. आनी हो संप ही एक पयली नांदी ह्या सरकाराक, शिटकावणी ह्या सरकाराक की शांतकायेन आमी ह्या देशव्यापी संपान सहभागी जाल्यात. गोंयकार आपले प्रश्न घेवन ह्या संपान सहभागी जाल्यात आनी लोकांचे जे जेन्युइन कन्सर्न्स आसात ते जर ह्या सरकारान सोडयले ना, लोकांचे प्रश्न मिटयले ना, GST सारको जाचक कायद्याचेर उपाय योजना काडली ना, पेट्रोल डिझलाचे जे वाडते दर आसा, LPG सिलिंडराचे वाडते दर आसा ते फाटी घेतले ना जाल्यार लोक ह्या सरकाराक ओगी रावचो ना. ही शिटकावणी ह्या संपा मार्फत आमी सरकाराक दिता. संपाक पाठिंबो म्हणून 1-2 वरां बंद केल्ले, पूण लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून फेरीबोटी परतून चालू केल्या. तशेंच एसेन्शियल सर्वीस ज्यो आसा, ॲम्ब्युलन्स म्हण, हॉस्पिटलांनी सेवा दिवपाच्यो त्यो चालू दवरल्या. भुरग्यांची जी स्कुलांच्यो बसी आसा तांकां आमी सांगलां की तुमी भुरग्यांक व्हरून सोडात आनी परत हाडात, कित्याक भुरग्यांकूय त्रास जावपाक नाका. लोकांक त्रास करिनासतना हो संप जाल्लो आसा, तेजे एक मोठे म्हत्वाचो मुद्दो आसा. सकाळच्यान येरादारी बरे भाशेन चलताली. मात दनपारां शिक्षणीक संस्थांनी विद्यार्थी सोडटकच मात विद्यार्थ्यांचे खूब हाल जाले. आता जो बंद आयटक आणि बाकीच्या संस्थेनं उठवलेला आहे त्याच्यासाठी आम्ही 485 गाड्यांची व्यवस्था केलेली आहे आणि जसा जसा डिमांड येतो त्याप्रमाणे आम्ही गाड्या त्या जागी पाठवतो. अगोदर आम्हाला असं समजलं होतं की साऊथमध्ये प्रायव्हेटवाले ऑपरेट करणार आणि सकाळीच्या वेळी थोडी त्यांची हे होती, पण आफ्टर 8:30 त्यांनी गाड्या चालवायला सुरुवात केली आणि इथं पण तसं मोठासा क्राऊड पण नाही आहे, कारण मला वाटतं लोकांनी आपली आपली व्यवस्था केलेली आहे. पण एअरपोर्टसाठी, रेल्वे स्टेशनसाठी जे पॅसेंजर्स येतात त्याच्यासाठी आम्ही गाड्यांची व्यवस्था केलेली आहे. TV स्टेशनला आम्ही 2 गाड्या ठेवलेल्या आहेत, नंतर करमळीला पण 2 गाड्या आहेत आणि ती मडगाव रेल्वे स्टेशनला पण 2 बसेस ठेवलेल्या आहेत. जर काही जास्त बसेस लागल्या तर आम्ही त्याची व्यवस्था करू. एअरपोर्टवर सुद्धा आम्ही बसेसची व्यवस्था केलेली आहे आणि कलंगूट साईडला जिथं एअरपोर्टला जायला जास्त गर्दी असते तिथं आम्ही दिलेले आहे. काणकोणहून आम्ही 5 गाड्या आज सकाळी एअरपोर्टसाठी सोडल्या. तिकडच्या हॉटेल्सची मागणी होती त्यामुळे तसं जिथं डिमांड्स येतं त्याप्रमाणे आम्ही गाड्या ऑपरेट करतो. सुरळीत चालू आहे.
ॲक्च्युली आता आमच्या गाड्या पॅसेंजरसाठी थांबल्या बस स्टँड. मडगावला पण तीच परिस्थिती आहे, वास्कोला पण तीच परिस्थिती आहे, शटलला पण पॅसेंजर जास्त